हे आमचे पळय रोमट आसा ते आमी पुणेसून 12 सुमार आमी स्टार्ट करता. मागीर आमी 2 दीस आमी आमच्या मांडार वाजयता. एक दीस आमी आमची शीम करता हांगर गागलेश्वरा कडेन शिकेरे. मागीर तिसरे दिसा करता. मागीर चवथे दिसा आमी आमचे शीम हांगा व्हरता साळप्यां मानशेर म्हणटा पळय आमची शीम कांदोळेची. मागीर 5 दिसा आमी आमचे जांबळेश्वर टेम्पल आसता थंयसून आमी वाजयत रंगयत येता आनी आमी आतां आख्खे वाटेक आमी उजो घालीत येता. आनी आमची जी आदी परंपरा पिणग्याची आसता ती आदी जाणट्यांनी करून दवरल्या. आतां आमी आमच्या मांडार वयतले आनी मांडार थंयचे आमी पावले ते उजो घालून आनी 1-2 वरां वाजयतले आमी. कित्याक आमचे सगळे कोबार 5 दिसाची होळी कोबार आमची. मागीर ही आतां परंपरा आसा ही आतां केन्नाच्यान चालू आसा? ही पिणग्याचे पिणगे आमकां वचून उगड आसना ते जाणट्यांनी केला पळय तशें आसा ते पिणग्याचे पिणग्यो. आमचे स्टार्ट पुणेंक जाता. पुणेंक 12 हे मारता दोबार बोडी मारता. बोडी मारली की चालू जाता मागीर हे आमकां. आनी मांडार वाजयता मागीर आमी तो मांड म्हणटा पळय ते 2 दीस वाजयता. मागीर शिकेरे वता. शिकेरी आमची हें आसा म्हणजे शीम कशी ती थंय वता. मागीर वड्ड्यां वता ती शीम करता. निमाणे दिसा हांगा जांबळेश्वरा कडेन थंय येवन ती शीम करता. मागीर येवन हांगा येवन मागीर आमी काबार करता हांगा उजो बिजो घालून ती काबार करता. मागीर ते पावणी जाता आनी समाप्ती जाता. आमी तो 10 जाणांचो मांड दादलो तो पुर्वजांनी केल्लो. हां ती परंपरा चालूच आसा चालूच दवरली आमी. ते देवस्थान देवस्थान. आदींच जरी आतां कितें ते माले म्हणून पेट्टाले थंय ते मागीर आमी देवूळ बांदले. देवूळ बांदल्या फुडें आमी तो 10 जाणांचो मांड पळयलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.